गोंय हे डेस्टिनेशन वेडिंग थळ आशिल्ल्यान क्रिस्तावांच्या लग्न सुवाळ्यांक मध्यान राती मेरेन संगीत वाजोवपाक परवानगी दिवपाचेर उपाय काडटले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। बुधवारा बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमांव हाणें क्रिस्तावांच्या लग्न सुवाळ्यांक मध्यान राती 12 मेरेन परवानगी दिवची अशी मागणी केल्ली। ह्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्री उलयताले। गोंय हे वेडिंग डेस्टिनेशन थळ आशिल्ल्यान कितलेशेच लोक खासा गोंयांत येवन डेस्टिनेशन वेडिंग करतात। गोंयांत क्रिस्तावाची लग्नां रातच्या वेळार जातात, मात ह्या लग्न सुवाळ्यांक संगीत वाजोवपाक वेळेची मर्यादा आसा। राती फकत 10 वरां मेरेन संगीत वाजोवपाक मेळटाले, ताका लागून लोक बेजारताले। देखून क्रिस्तावांच्या लग्न सुवाळ्याक मध्यान राती 12 मेरेन परवानगी दिवची, लावडस्पीकर लावपाक आशिल्लो वेळ वाडोवन दिवचो म्हूण बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चिल आलेमांवान मागणी केल्ली। चर्चिलाच्या हे मागणेक मुख्यमंत्र्यान जाप दिल्या। गोंय हे डेस्टिनेशन वेडिंग थळ आशिल्ल्यान क्रिस्तावाच्या लग्न सुवाळ्यांक मध्यान राती मेरेन संगीत वाजोवपाक परवानगी दिवपाचेर उपाय काडटले म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगले। म्हाका एवरी सॅटर्डे व संडे आनी ऑकेजन डे चडशे कोणाक आमची काजार तयार जायत आमचे कॅन्डिडेटाचे खुबशे म्हाका फोन येताय। कारण अशें आमी काजार लोक ना, सातो साक्रामेंत म्हणून आमी लग्न म्हणटा म्हणून हिंदू भाशेन लग्न म्हणटा आमी आनीक हे भाशेन काजार। प्रॉब्लेम कितें जाला आमची गोंयांत कितें आसता हिंदू मुस्लीम कॅथलीक तीन भाशेन आमचो लोक आसा। आतां हें क्रिस्तांवांक आमचो कॅथलिकाचें काजारपण म्हळ्यार ताका एटलिस्ट 4 ते 5 ते 6 दिवस जाल्यार काजार करपाक सगळें हॅपिनेस मेळपाक जायना। आमची काजारां कितें आसता एक फावटी साक्रामेंत जोडो काय तो इगोर्जी वचोन येयले मागीर हॉलां वयताय। हॉलांत गेले म्हणटकूच आमी हॉलांत डान्स जावन डान्सा हाडल्यान सर्वीस बी करून आमकां एटलिस्ट 4, 5, 6 वर जाय। सो हांव आज गोंयच्या मुखेलमंत्र्याक मागतां, कारण मुखेलमंत्र्याक कॅपेसिटी आहा। कित्याक जो इंडियेक पळय प्रायम मिनिस्टर आहा ते कडेन ह्या चीफ मिनिस्टरालें रिलेशन बरें आहा। सो हांव चीफ मिनिस्टराक मागतां जे आमचें कॅथलीक लोकांचें जें पळय काजार जाता तेका भायर देखून टायमींग दिवपाक 12 भायर देखून टायमींग दिवपाक। कित्याक 12 वचपाक दिनाका। हांव जाणा इंडिया लेवलाचेर 10 सावंड बंद म्हणटा, पूण चीफ मिनिस्टर तर जाय आनी तेगे पळय बरेपण आहा मोदी कडेन ते प्रमाणे तेज्यांनी आमकां एग्जाम्पशन हाडपाक जाता। ताका मागून आमकां गोवाक एग्जाम्पशन दी आनी आमचे काजार क्रिस्तांवचे लोक काजार म्हणटा ते जाता जाल्यार 12 ना तर 11 व 11:30 तरी दवर। हें हांव ते कडेन हंबल रिक्वेस्ट करता। परमिशनचो असो विशय ना, वेडिंग परमिशन आमी सरसकट सगळ्यांक दिता। ताका 10 उपरांतचो टायमींग आहा पळय तो टायमींग एक्सटेंड करपा खातीर ताणी मागला। ओके, इट इज एन MP एक्ट, सावंड पोल्युशन एक्ट आहा पळय तो रिवायज करपाक जाय। इट इज एन सेंट्रल एक्ट। ओके, एनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन विचार सुरू आहा। क्लोज डोर आनी ओपन हे दोनूय विशय आसा। बट आमकां वेडिंग डेस्टिनेशन म्हणून आमी गोंय प्रमोट करता आसतना आमकां पॉझिटिव्हली विचार करपाक जाय। पॉझिटिव्हली विचार जावप पळय त्या गोष्टीचेर करता, कारण आमकां टुरिजम हो सगळो कन्सिडर करून ओके जर ते आमी ताका म्हणटा की सावंड प्रूफ डेस्टिनेशन आसली जाल्यार भितर वाडोवपाक जाता, काय हरकत ना। ताजोय विचार चल्ला, बट वी आर कमिंग तितूंतल्यान सोल्युशन हें काडपाक जाय। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।